Sudah dibilang seperti terkait visual आसीज आमच्या संपलेल्या भावा खातीर मागूंक आमी आयल्या आनी तेच बरोबर निमण आदेश करूंक आमी आयल्या. थोड्या वेळार देवाची काकृती कुलो करून ताच्या आत्म्यान स्वर्गीचे सूख राज मागतना ह्या आमच्या भावाच्या मरणाक लागून दुखी जाल्ले आसात त्या कुटुंबा पासत पोटळी दोगां पुतां आनी गोरच्या पासत तो जेजुता बुजवण जावंक तांचेय पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आखी पवित्र सभा शिसांचे पवित्र आत्मो देंवलोलो ते घडयेचो उरास करून पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाजीक परब समरता. तशेंच पवित्र आत्मो शिसांचे येवन पवित्र सभेची सुरवात व पवित्र सभा जल्माक येता तेही घडयेचो आयज आमी उगडास करून पवित्र सभेचो जल्म दीस समरता. शिसांक मेलोल्या पवित्र आत्मो पवित्र स्नाना आनी तिरवाणे संस्कारा दिसा आमकांय फावो जाला आनी तो आमचे भितर जियेता. पवित्र आत्म्याचें आसलें आमचे भितर आमी अणभवूंक ताचे बळान पवित्र सभेचे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आनी सोम्या जेजूक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आयची दोबाजी परब आमकां आपयता. तर तशेंच आमी करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या जिवितांत
जायते आमी बरें केलां देवाक दिनवसूया. चालत्या बेश्ट्या आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें बोड घेवन जेजूक आमी गोवाय दिल्या. ह्या सगल्या खातीर दिनवासतना बरोबर ही आमची भेट देवाक मानता तशेंच आमचे खातीर पोलीस वतीर देवा मुखार सगळी खालती काय येना पातकी म्हणून अडकून बोगसणे मागुया. सुम्या जेजू पवित्र आत्म्यान दाखयल्ली स्वताची आनी प्रामाणीकपणाची वाट चलचे सुवातेर आमी खोटींगपणांची आनी खोटेपणांची वाट चल्ल्या. आमकां बोगोस. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकर, क्रिस्ता जेजू पवित्र आत्मो आमचे भितर ठिकाण करता. हें वळखूंक जायते पावटी आमी चुकल्या आनी आमचे कुडीक फावो तो मान दिवंकूय थोडे पावटी आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकर, सुम्या जेजू पवित्र आत्म्याचे देण्या वरवीं पवित्र सोबेचे मिसांव फुडें व्हरूंक तशेंच तुका काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमकां बोगोस. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकर, सर पुरदार देव आमची काकलुतकरो आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं पवित्र आत्म्याचें हेणें म्हणल्यार सुरवातीक तुमी आयकला पवित्र सोबेचो तुमचो आनी म्हजो एक एकल्याचो जल्मा दीस, बर्थडे ऑफ द चर्च. कुशालकायेची गजाली कुशालकायेन देवाची कितांतल्यान तुस्त तोखणाय करुया. मोहिमा देवाक सुर्गी. देवाक ओ सुर्गी आरिशाती ताच्या इष्टाक संसारी स्पोरा देवा स्वर्गीच्या राया सरपोद वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाहसता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकांता. महिमा देवाक ओ स्वर्गी आरिशाती ताच्या इष्टा बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिडी तो संसाराचे पाप काटाय आमची काकलो देखो तू बापाच्या उसव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाक ओ स्वर्गी आरिशाती ताच्या इष्टाक आत्म्या संगाती मापाचे मन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर देवाक ओ स्वर्गी आरिशाती ताच्या इष्टाक संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या सोरपदवीदार बाबा
आयच्या दिसा दोबाजीक समारंभा वरवीं सर देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पोरजेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक प्रथमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबानपणान ओत आनी जें काम शुवर्तमानाचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेच दोयाळपणी आमचे काळार पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या भावार्थ्यां उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. ह्या आत्म्याचे बळान बरोवन आसीस आमच्या भावान बापूय कसो घरकार कसो जे भुरग्यांताय आनी पुतळींताय शेजाऱ्यां सोवे कोणाय सोवे आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान पवित्र आत्म्यान भरोवन जाय तें बरें केलें. देवाक दिनवासुया आनी ह्या बोलेपणांचो मुकूट तो जेजू सासणीक जिविताचो इनाम ताका जावंक मागुया. आमचे सोमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो करूं तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपडात जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. पयलीं वाचप धर्मदूताच्या इतिहासा वेळें वाचप. 50व्या दिसाची परबे सोमती ती सगळीं एके सुवातेर जमलोली आसतना अवचित जोजोनीत वारो सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली त्या आख्या घर बोल्लें आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याची बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भास उलोवंक लागलीं. मोळबा काला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवन मनशां जेरुसलेमाक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयता ती आयकून सगळोच घुस्पलो. तोक्ताकून आनी अजाप दिसावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गायलकारांक न्हय, आमचे मदल्या जण एकल्याची देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. ते कशें तर प्राती, मेदी आनी इलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुदियांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजेंत, फिरजेंत आनी पानिफिलेंत, इजिप्टांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबीच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ले बेटनार, जुदेव तशेंच नवशी, क्रेतकारां आनी आरबी आनी सोमेच देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या काशा भासांनी परगटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. या देवाच्या उतराक आमचा सगळा प्रार्थनेचा करो. P1 page 121 P1. I'm so sorry.
दुसरें वाचप बागयोन पावलून गालेस्करांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोण्यानूच म्हणूंक जायना वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सगळें करतात तो देव एकूच सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशेन आत्मो दिल्लो दिश्टी पडटा कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घोडटा तसो क्रिस्त कोरेंच आमी जुद्यो आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एक आत्म्यान सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यांव आनी आमकां समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला देवाचें उतर हें सर्वेस्पोर तुमचे सोय असो ज्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले तुमची दारां जुदैवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो ताणें ताका म्हणलें शांती तुमकां हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सोमयाक पडून शीस कुशाल जाले नव्यान जेजून ताका म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता अशें उलोवन ताणें तांचेर विस्वास सोडलो आनी ताका म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती ताका बक्षतली आनी जाची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षोवची नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे इश्टांनो
पवित्र आत्म्यांच्या येण्याची परब जे येण्या दिसा पवित्र सभा इगोर जमात जल्माक आयली त्या दीस मेरेन त्या दिसाचो उगडास करून आमी आयज परब मनयता आनी बेश्टीनय दबाज्यान आनी गणगणान कित्याक जायत पवित्र आत्म्याच्या येण्या उद्देशी आज द बर्थडे ऑफ द चर्च पवित्र सभेचो जल्माचो दीस आमी मनयता म्हणटच आमी कुशाल जावंक पयलें मुख्य कारण आनी तेच बरोबर जेजूच्या जिवनपणाचो दीस ते आज पर्यंत पास्काचो खाळ अशें म्हणून आख्खे हे पास्काचो म्हयनो मदींकूच आमी सारलो तो पास्काचो आयतार ताची आज सोंपाडणी शुभ वर्तमानांत आमी आयकला दारां जुदेवांची भिरांतीन पास्कांचो आयतार मेरेन आज पासून बंद आशिल्ली जुदेवांचे भिरांतीन आपल्या सोम्याक गुरूक मारलो जाल्यार आतां ते आमचे फाटीक लागतले असले भिरांतीन बरोवन दारां बंद करून भितर आपले दीस सारताले आनी ज्या दिसा तो दीस पावलो जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो तो दीस आयज मनयता बंद आसुनूय अकस्मात जेजू थंयसर उबो जालो ते तुमी शुभ वर्तमानांत आयकला आनी पयलें उतर जेजूचे तांकां शांती तुमकां उपरांत आनीक एक पावट तो शांती तुमकां म्हणटा आनी मागीर आयकला अशें उलोवन तांचेर विश्वास सोडलो विश्वास हो सोडलो पवित्र आत्मो घेयात इश्टानो जेजून तर विश्वास सोडलो हे नव्या तेस्तामेंतांत नव्या करारांत आमी आयजूच आतांच आयकला पूण आदल्या करारांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वचोन जाल्यार थंयसरूय देवान विश्वास सोडलो नव्या करारांत जेजून विश्वास सोडलो आदल्या करारांत देवान विश्वास सोडलो कोणा पासत आनी केन्ना 2:7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो विश्वास सोडलो हांगा विश्वास सोडलो आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतलो आतां पळयात हो आत्मो मेळटाच भिरांतीन भितर रावलेले आत्मो मेळटाच काळजीदार जाले हें तुमी पळयलां अशे काळजीदार ते जाले सगल्याक भोंवन
जेजूच्या जिवनपणाची खबर, ही बरी खबर सगळ्यांक परगटूंक पावली. पळयात, भिरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्यान सोंपाडली आनी ताच्या जिवितांत काळजीदारपणान जागो घेतलो. आनी ह्या काळजीदारपणान ताणी 9 विस्मिता जेजूच्या नांवान उत्सुर्यां लेगून केली. इश्टांनो, आनी उतर घालता आसतना पयलें उतर घालता, जाका पातकां तुमी बोगशितात ती ताका बोगसतली. म्हणटच हांगासर तुमकां आनी जेजू म्हाका कसलो संदेश दिता. शांतीची मनशी जावचे खातीर बी माय फॉलोवर्स, म्हजे पाटलादार जायात. कसले? द इंस्ट्रुमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन. संधान हाडटात तुमचे मदें. जेन्ना तुमचे मदें मनीस कशे अस्कोतायेक सांपडून उंच सकल जाता तेन्ना कितें वायटाचें घडलां, अपमानाचें घडलां तें सोडून दियात. रिकन्सायल, संधान करात. तुटलेली इश्टागोतीची, तुटलेली सोयरीगोतीची परतून बांदून हाडात. मोगा खबर करता आसतना एका SSCच्या चेडवाक प्रश्न केलो, बायगोयाक सांग, तुज्या जिवितांत तुज्या शेजाऱ्याक लागशिल्ल्या केन्ना तरी तुवें बरें केलां? पळय म्हणूंक लागलें. कितें केलां? शेजाऱ्याक म्हज्या एकटीच जेवण भुरगीं घेवन येतात, पयस रावतात, पूण आपूण म्हणटा दिसपट्टी दिसा 2 पावट. तेन्ना तिच्यान उठोन भायर वचोंक जायना, कितें उबारूंक जायना. आपूण म्हणटा तिचें बिंदूल घेता, नळाशी वेता, उदकान भरता आनी तेच्या घरांत दवरता. हें कशें घडलें? चालत्या जिवितांत ह्या चेडवान SSCच्या मोगाळ दोयाळपणाची कोन्नी केली. कशें आयलें? ज्या पवित्र आत्मो जेजून बसयलेलो तिचे भाशेन ह्या चेडवान आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान मनाची उजवाड येवन दिसले ह्या वस्तुरेक कोण नाशिल्ले आपण आदाराची जावपाक जाय. अशें करून हें चेडूं जेजूचें गोवाय जाता. ताच्या भावाक विचारलें, तूं कितें करताय? फादर, केन्नाय क्लासींत क्लासमेट तो गरीब मातशे, पण आमी सुप्राय पयशेकारां. केन्नाय तो रबर जावं पेन्सिल हाडूंक विसरता, पूण म्हजे लागीं सदांच म्हजे बॅगांत 2-3 आसतात. आनी जेन्ना पेन्सिल ना जावन तो रडोंक पावता भुरगो ल्हान 2री क्लासीक, हांव म्हणटा ताका, भियेनाका, म्हजे लागीं 3 आहात, ही दवर तुका, क्लास काबार जाता पोतून दी. भुरग्या कडेन विचारलें, ल्हान आसतना चालत्या तुज्या जिवितांत भुरगो तूं, हें शिकोवपाक तुका कोणें शिकयलें? खंयच्या तुज्या मनांत आयलें? म्हज्या बाबा मनांत आयलें खंयचें? जो जेजून बसयल्लो आत्मो सगळें तुमच्या गिन्यानाचेर उजवाडाचें हाडटलो
हो उजवाड ह्या भुरग्याच्या मनात अतिमान घातलो आनी भाशेन हो भुरगो गरजे वेळार आपल्या क्लासमेटीक तो आदाराचो जावन जेजूचो गोवाय जालो. तर म्हज्या भावा भयणो, आज आसीज आमच्या भावाच्या आत्म्याक सोंपलो कालच्या दिसाक मातीक लायत आसतना देवाक आर्गां दिवया. चालत्या बेश्ट्या आपल्या जिवितांत ह्याच पवित्र आत्म्यान भरोन आपले बापायचे कायदे सगळे जबाबदारीन पाळले. जे करचे आसले आपले पोटणी ताय मोगान ताणें केले. जे करचे आसले आपल्या दोगां पुतां थाय त्याच मोगान उदारपणान ताणें केले. तर आज हो सगलो व्हडलो पूण चालतो जबाबदारीन काम वार फुडें व्हेलो आल्ताराचेर घालुया ताचे बराबर. आनी ह्याच बऱ्या बावराचो मुकुट जेजू तुज्या आत्म्यान भरोन जे बरें करून तुजी गोवाय दिल्या हे गोवायचेचो मुकुट आयजूच ताका फावो कर. हेंच मागून भेट फुडें व्हरुया. उबी रावया. सतमंता देवाक सर्वपदवीदार बापाक स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणाराक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो प्रत्येक सुसले तो मेलो ताका कितलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मरणांतलो शिवंत जालो. स्वर्गात चडलो सर्वपदवीदार देवाच्या उजव्याक बसलो. थंयतान शिव्या मेल्याची मोसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे मोक्षण. आनी आतां आमचे कांय गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बोलान सोम्या जेजूचे निरातीक गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हे मागणे कोता जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या ख्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून पवित्र आत्म्याच्या बोलान दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक स्वताचे आनी प्रामाणिकपणाचे दिवे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. पवित्र स्नान घेतलेल्या दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्यान पवित्र आत्म्याच्या बोलान पवित्र सभेचे मिसांव कुर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आमचे सवे आसलेलो वेगळोचार भेदभाव राग क्रोध पयस करून पवित्र आत्म्याच्या बोलान एकामेका सवे मोगान एकवटान आनी हुस्क्यान जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका.
예수च्या 나와나 바바 예마게 कोर्ता तुका स्वर्गीच्या बापा हे भयणीचे थोडी आमचे गोरसो तुझ्या मुखारान दवरल्यात ते तो ऐकून घे आनी शार्ती पावय ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी Give to the land that Biblia. C25, page 449. C25. मोशा भावनो तुमचे मोजे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात आमीन भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताची बासवणी पोरमणी ताणीच शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापेस जाव आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस ओदीक ओळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्विसपोर तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया सर्विसपोराक आमचे देवाक दिनवसूया सर्विसपोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व कडेन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जाका तुज्या पुता कोडे एकवट्टोन तुज्या आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट सोपोन नायक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका कोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनुष्यांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो हे पोरी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदलबार इरोतरींग आयतात तुजे मुखार Sorry.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सोमिया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुपाच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें मोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंड आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रथमेचेर विस्तरली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरी आमच्या गोवडी बापा आनी सग याज्ञिक वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकरा आसिजाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसांत व्यापून गेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवंत जा. पुनर्जीवनपणाचो बरो वास धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतीत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मुक्कामोळ फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचा पोती भाग्य जुसे, भाग्यान दोन पुतां भाग्य वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनान. आमच्या जण एकल्याच्या चालत्या जिवितांतल्यान सदांकाल पवित्र आत्म्यान भरून त्या जेजूक गोवाय दिवंक आमकां वेळार समेस्तांक आदार मागून सुम्यांत शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझे रास आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तडणेक तोंड दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दयाक जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परवाशान वतरायता तर आमकां तुजे उद्दार काकृतीन स्वर्पातकांतली सटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शेदोरताक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बोवाळताची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या श्रवणाका पयलीं आमी सुभागी. तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटा. क्रिस्ताचे कृपेन आमकां सासणाचे जिविताक सवय. Cristusaचे उतरां निदान वेगवेगळ्या P46 page 74 P46.
प्रार्थूया. देवा, आम्हा सोमेस्तांच्या बापा, वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वांटा. वेगवेगळी आमची मुनियारपणां पूण एकाच ईश्वराची चाकरेची. सगळ्यांच्या फायद्याक पासत जण एकल्याक एके एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. आता ह्या एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक गिरेस्तकाय मानून घेवन सोडवणेचे इनाम एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजू शिवर म्हूण सोबे माजार साक्षी गोवाय दिवंक दिनवाशी आनी आनंद भरीत काळजान आमी घरा वेता. आयच्या समारंभाचो हो फूड आमच्या जिवितान तूं दोयेन सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातसो बसा. देवाची उतर म्हणटा, आमी जिवी आसाव ती सुमया खातीर जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सुमया खातीर मोत्ताव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुमयाची. मोगाला बापा, आसीस आमच्या देडीच्या जिविता खातीर तुका दिन वाजताव. संवसारांत आसतना तो एक बरें आनी देव भिरांतीचें जिवीत जियेलो. ताका स्वर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण मागताव. हांव सोंदी घेता दिनवासू आमच्या पाद्री भावाक, गायन मांडोल, शेजारांक, इश्टांक, फामिलीक, हांगा दर एकल्या हाजीर आसलोल्यांक. तुमी ह्या मिसाचे बलिदानान वांटो घेवन आसीस आमच्या देडी पासत मागलें देखून तुमकां काळजां तान दिनवास. आसीस सोंपलोल्या तुकिस्त फामिलीक पादविकाराच्या नांवान, दोगांय पादकुरांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ताच्या कुटुंबाक, एक एक वांगड्याक, पुतळींक आनी भुरग्यांक आमची बुजवण आमी पाठयता. उबे रावया. मेल्ली कुडीक मातीक लावचो कायदो भावार्थ्याची चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या बाबाची मातीक लायता ती विराशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या सोम्यांत मेळोवं. अशा मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांत तो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या कानार सासरीक रायाच्या परिवारांत निरोतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात फावो जावं.
Sasnaco viso सर्वेश्वरा तेका लाबोय. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुझे आधीन करता. जेजुताय मेल्ल्या सगल्या बोगराबर निमाण दिसता. जेजू संगता पुनर्जीवन तो सातलो म्हूण तीर बरोबरशान पाती येता. सर्वेश्वरा, आमचे प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. तुझ्या चाकराक स्वर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसात ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक हुसवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुझ्या संगाता आनी आमचे भावा बरोबर सगळे आमी सदां कालच्यो क्रिस्तांच्या समया वरवीं देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारास संगता निरंतर विसो तुका लाभो. Oh,